ॲक्च्युली पळोवपा जर गेलो न्हय तर DNA प्रोजेक्ट जो आसा इट इज अ क्लासीक एग्जाम्पल हाव दी गव्हर्मेंट प्लॅन्स टू डिस्ट्रॉय गोवा. परमिशन एक ओल्ड घर घेवपाचें, परमिशन रेनोवेशनाक घेवपाचें, मागीर रिकन्स्ट्रक्शन करपाचें, ऑल इन द नेम ऑफ रेनोवेशन, आनी बेजिकली मागीर सगळें वायलेशन करपाचें. आतां त्या प्रोजेक्टान जर कोणी जर वचून पळयलें आज जे इन्स्पेक्शनान कळ्ळां, पयलीं म्हणल्यार सगळे कडेन तांणी कॉन्क्रीट वापरल्या. इट यूज टू बी अ ओल्ड हावस. आयच्या दिसा इट इज अ न्यू बंगलो. आनी परमिशन जर पळयलें तुमी, जेन्ना पयलीं 2022 कितें परमिशन मागिल्लें, दॅट वॉज रेनोवेशन ऑफ द हावस. नाव वॉट इज रेनोवेशन ऑफ द हावस? यू कॅनॉट रिकन्स्ट्रक्ट द होल हावस. मागीर तीन परमिशनां तांणी रिन्यू करून सेम हाजेर घेतली. मागीर जेन्ना हो आमचो विश्वजीत राणे, तेन्ना ताणें तें रेनोवेशन प्लस एक्सटेन्शन म्हणून घेतलें. एब्सोल्युटली देर इज नथिंग कॉल्ड रिकन्स्ट्रक्शन देर. इन दीस विश्वजीत एलेज्ड मनी कलेक्टर परेश गायतोंडे ऑल्सो इज इन्वॉल्ड. मागीर आमचो सुर्लेकार आसा, ही हॅज गिवन दीस लायसन्स based on all false premise. So over a period of time, and this is happening in each and every village. हे फक्त कितें एक लोकलान आमकां सांगलें म्हणून आमकां आमी कंप्लेन घाली. अदरवायज देर इज नो वे टू अंडरस्टँड. आतां त्याच प्रोजेक्टान द पर्सन हू स्टेज ऑपोजिट, he did not know that they are building swimming pools as well as they have dug a well. A 7-meter well has been dug there. गोंयकारांनी चिंतपाक जाय. This is for Goans to understand. You can sell this Goa also. At the end of the day, मागीर बॉब मारपा जायना की भायले आयले म्हणून. कित्याक गोंयकार विकतात, गोंयचे जे मिनिस्टर आसा ते परमिशन दितात विथ द हेल्प ऑफ देअर डिपार्टमेंट्स वेरीन गोवन्स आर वर्किंग. आनी मागीर गोंयकार दुसऱ्या बोट दाखयता. ती 3 बोटां आपल्या जी पॉयंट जाता ताजेर एक्शन पयलीं घेवपा जाय. एंड समहाव प्रमोद सावंत हॅज फेल्ड एज अ CM. कित्याक हीच सगळी लोकडी करपाची. आनी एक कितें दाखोवपा जाय आशिल्लें, बेजिकली कन्स्ट्रक्शन लायसन्स कशें दिलें तें. आतां 10 मार्च 25 इन्स्पेक्शन रिपोर्टाचेर ही जी प्रेझेंट सेक्रेटरी आसा तांणी थंय क्लॅरिफिकेशन मागिल्लें तांचे कडल्यान की हिल कटिंगाची परमिशन प्रोड्यूस करची म्हणून. हें आतां 10/3 आनी हें आसतना विदावट कॉम्प्लायींग विथ दीस पंचायत इश्यूड अ कन्स्ट्रक्शन लायसन्स ऑन 19/3. बट हियर द सेक्रेटरी वॉज आरती मार्दोलकर म्हणून, not this present one. So you can understand कि basically it is we allege that we need to understand how much Aarti Mardolkar has charged for this along with the panchayat guys. कित्याक compliance report घेनासतना तुम्ही construction license दिता. आणि आयच्या दिसा सुद्धा if you see in the inspection report again, she will be mentioning about the well. So where आमचे law is not taking its due course at all. सेक्रेटरी चेंज जाता, प्रॉब्ली शी वेंट ऑन लीव ऑर समथिंग. दुसरी सेक्रेटरी आयले, सेक्रेटरी सायन मारली आनी गेली कन्स्ट्रक्शन लायसन्सा. हें पण एक सांगतात, हें ते गोंयकारांक केन्ना करपाना. आय चॅलेंज वन गोवन टू कम एंड से की आमचे जे लोकल ऑफिसर आसा दे हॅव ग्रांटेड द परमिशन इन दॅट टायम बाउंड मॅनर. थंय मागीर तांकां जरयत रावपा पडटा. पूण हे जे घाटी आसतात न्हय तांकां रोखडे असले सेक्रेटरी धरपाचे, सायन आनी पंचायता धरपाचे आनी हें करून घेवपाचें, परमिशन घेवपाची. पयलीं वचपाचें डोंगर कट करपाचो, मागीर एलिवेशन रिपोर्ट मागपाचो आनी एलिवेशन रिपोर्टाचेर दाखोवपाचें की ते हिल ड्रॉप आशिल्लो म्हणून. सो इट इज व्हेरी सिंपल. हे सगळे कनायवन्स विथ लोकल ऑथॉरिटीज एज वेल एज TCP डिपार्टमेंट अँड द सर्वे गायज. सो दिस इज हाव इट्स डन. सो TCP मिनिस्टरचे पाय वाटी आता हे चोरवाट. देर इज नो वाट. आतां गोंयकाराक आनी वाट ना. गोंय गेल्लें आसा. नवे टर्म्स एमेंडमेंट काडपाचे, एमेंडमेंट जातरी आनी कितें करपाचें, मागीर असली परमिशनां दिवपाची. गांवान कोण झगडपी कोण ना, सगळे आपल्याच्या हातून सगळे पोट भरपाक बिजी आसात आनी हे आपल्याचे पोट भरतात. हिल ड्रॉप. थँक्यू. DNA प्रोजेक्टाचे जे मुजेकूद वाड्यान येता ताचेर इन्स्पेक्शन काडले आनी हे इन्स्पेक्शनाक तुमकां सेक्रेटरी आनी सरपंचान सांगले ते भाशेन हिंगा 2 स्विमींग पूल, एक व्हडलो आनी एक जॅकुझी, प्लस हिंगा एक वेल पळय हा विदाउट कंप्लायींग द डॉक्युमेंट्स, विदाउट ऑब्टेनिंग प्रॉपर परमिशन्स ही वेल चालू आशिल्ली. पयलीं सद्याक हांव सदां म्हणटा आमची वाड्या लोकांक
जे कोण नॅचरल उदक बांयचें उदक पिता आनी वापरता तांकां उदक मेळना. तुमी पळयचे थोड्यो बांयो, पूण हिंगा स्विमींग पुलाक आनी दुसरी जाकुजीक उदक काडपाक परमिशन कोण दिलें. आतां दुसरी उलयता आसतना पयलीं सद्याक आयज ह्या इन्स्पेक्शनाक मुखार आसूं जालो पंच. जर तर पंचाक आनी विलेज पंचायतीक दिसता हें तर सारकें ना म्हणून जाल्यार पंचान मुखार येवपा जाय आसलो. पूण तुमी चोयला सगळे पत्रकार भावांनो, हो पंची पळोवन भोंवता, हो पंची पळोवन भोंवता आनी तेजो खूंय तर ह्या इन्स्पेक्शनाक इल्लें तरी कॉन्ट्रिब्युशन ना. हेजेर तुमकां कळटा दीस पंच विलियम बारिडो पळय म्हणटा इज हँड इन ग्लव्स. ही इज नॉट विथ द पीपल बट ही इज इंटू अदर डिपार्टमेंट, अदर हेजेर आहा तो. ते तुमकां सांगपाक आहा. तुमी ताका विचारूंक जाय आशिल्लें. सेक्रेटरी हॅज डन अ व्हेरी गुड इन्स्पेक्शन. वॉट एव्हर इज इलिगल जे कितें तांच्या हेजेर ना, इट इज अबाव द लायन शी हॅज नोटेड. थँक्यू. कितें फायंडिंग्स आशिल्ले तुमचे कितें? फायंडिंग्स बेजिकली आमी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स जे हांकां दिल्लेले आशिल्ले तेजे तेंच्यांनी कंप्लायन्स करूंक नासले, सो तेज्या खातीर आमी इन्स्पेक्शन काडिल्लें. सो वीथ रिगार्ड्स टू दॅट्स आमी सायटीचे स्ट्रक्चराचे मेजरमेंट्स घेतला. कितें एक्स्ट्रा फायंडिंग्स आमकां मेळ्ळा दॅट इज वेल एज पर द कंप्लेंटूय आसलेली जी इन द ग्राम सभा. ओके, so for which secondly we have decided to forward a letter to the WRAD department for seeking in case any permissions or whatever is taken from the applicant. Yeah. Secondly, whatever documents were not complied as per the inspection report, they are directed to comply. Your name? Your name? Ankita Gogle. उलयता मरे. done time to time inspection. Okay. भितर तें इलिगल केलें जाल्यार त्या पॉयंट पूण तुजें एलिगेशन आसा तुवें तांकां सपोर्ट केला इलिगली करपाक. इली सपोर्ट करना. तेमी तेजे घरा हाडलें ओल्ड स्ट्रक्चर आहलोलें. तेमी आपणागे रेनोवेशन परमिशन दिलें तें आमी दिलें तेंकां. ते म्हाजे एनक्रोच करीत रावले कितें केलें. सो आफ्टर ऑल तेमी पंचायती कंप्लेन येता वी हॅज इन्स्पेक्टेड आनी तेमी मागीर रेग्युलरायजेशनाक घालें आपणागे कितें आहा तें. सो रेग्युलरायजेशन TCBसान घेवन येयलें. पूण तेन्ना सेक्रेटरीन जेन्ना हावज रिपेरींग म्हणून दिलें तेन्ना सेक्रेटरी कोण आसलो? सेक्रेटरी अंकित आहलो. सेक्रेटरी ना खबर ना कोण आहलो तो. कितें चेंज जायत रावता पळय. पूण तुमी तेन्ना पंच मेंबर आसा. पंच मेंबर या सेक्रेटरीचें नांव याद ना तुमकां? ना. सेक्रेटरी पयलीं नारायण आहलो, मागीर विनोद येयलो, मागीर आनी कोण येयलो, चेंज जायत रावले. सो एक्झॅक्ट खबर ना कोण दिलो ते आमोणकार म्हणून कोण तरी आसलें. आमोणकार तेची सायन आसा थंय. ना. आसत घोडे कोण सायन आतां ते आसतो न्ही तुका तर इन्फॉर्मेशन आसा तोचे आसता पत्र. ओके. सो तुमी एज अ पंच मेंबर म्हणून तुमी हेचेर लक्ष दवरूंक ना? पत्र लक्ष दवरलें तेमी. हो फाटल्यान प्रोजेक्ट आहा हें मुखार व्यू आहा तेसो आहा तेगेलो लेंथ आहा तशें आहा मुखार सायडीचें तशें आहा. हो हाटल्यान तेगे हो मातशी दिसता तो आमकां कळना आनी थिंग हाटलें कितें केलें तें कांय कळोंक ना. कित्याक मुखलें तेगे फेन्सींग आहा चड उंच आनी. ओके. सो एलिगेशन लायतात तुमी कितें करप्शन केलां तशें तुमी कांय ना तर? ना पत्र. कित्याक तेणें फायल घायली न्ही, प्रोसिजर केलें तेणें फायल रिपेरांत. कित्याक घर आहलो तेगेलें हिंगा ओल्ड घर आहलें पोर्चुगीज घर आहलोलें. सो तेणें फाटल्यान हें कितें केलें तें मागीर तें रेगुलरायज आमी इन्स्पेक्शन करून तेगे रेगुलरायजेशनाक घालपाक लायन रेगुलर कर म्हण तेका. कित्याक तुका त्रास जातले. सो तेगे तो आपणागे ऑप्शन सोदून कडे रेगुलरायजेशनाक गेला आसतो पत्र. सो इट्स अप टू द पंचायत एंड द गव्हर्मेंट टू लूक आफ्टर इट वेदर टू. हांगा एक्चुअली उदका प्रॉब्लेम आसा ही खरी गजाल. पूण जावन दोन स्विमींग पूल आनी हांगा बांय बसून मारला तेका परमिशन घेतल्या काय तेणी? ना पत्र. आतां TCPन घालून तेणें रेगुलरायजेशनाक घातना तेणें TCPन ते प्लॅनां दाखयलें तेणें. पयलीं कांय परमिशन घेयलो ना. पयलीं परमिशन ना स्विमींग पूल परमिशन ना तेन्ना न्ही पत्र फॅक्ट. ओके.